Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जेजू ह्या संवसार आयिल्ल्या वेळार जायते लोक जेजूचो पाटलाव करतालो आनी जायते लोक ताका आपडूंक प्रयत्न करतालो, पूण आपडले सगळे बरें जायनातले. कोण बावार्ता नासलो मात्र जेजूक आपडल्या वेळार बरो जातालो. आनी आज आमी हर एक मनीस ह्या संवसारांत जेजूक पळोवंक आशेता, जेजूचो अनुभव करूंक आशेता. जायते जाणांनी सांगलें आसा, आमकां जेजूचो अनुभव मेळ्ळो जाल्यार कितें करचें? कांय करूंक ना. जेजू सांगता रावल्यार जालें, देवाची स्तुती केल्यार जालें, देवाक अर्घ दिल्यार जालें. देवाचो अनुभव आपापीच हर एकल्याक जाता. देखून आज हो जेजूचो अनुभव आमी जोडया. जेजूक आमी आपणूंक भावार्थान विश्वासान जेजूक आपणूंक आमी प्रयत्न करया. जेजूची खुशी कितें म्हण जावंक आमी प्रयत्न करया. आनी आमकां एक आशा आसूं दी, जेजूक पळोवची आशा. जशी जाके वागती आसली, जाको मोठो कस्तीचो मनीस जाल्यार तो लोकांच्या मुखल्यान धांवून त्या रुखार सोडून जेजूक पळोवंक लागलो. पूण जेजूच्या भोंवतणी जायतो लोक आसल्यार जेजूची दिश्टी जाकेवाचेर गेली आनी जाकेवाक सांगलें, जाकेवा तूं रुखांतल्यान सकला देव, हांव तुज्या घरा म्हाका येवंक आसा. आज खंडीत जावन आमी त्या जाकेवा जेजूक पळोवंक आशेल्यार तो आमकां पळोवंक मेळटा. तसो अनुभव आमी आशेल्यार तो अनुभव करूंक आमकां दिता आनी ताची महिमा आमकां ह्या संवसारांत पळोवंक मेळटा. देखून आमी त्या महिमेंत वांटिली जावच्याक, त्या जेजूचो अनुभव आमी जोडच्याक ह्या घडी आमी मागया, देवाची स्तुती करया, देवाक अर्घ दिवया आनी महिमेचें गीत ताचे खातीर आमी गावया. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ह्या संवसारांत येतना आमी कांय हाडून येवंक ना. हे संवसार सोडून वयतना आमी कितें व्हरूंक शकना. जबान सांगलें बरी, देवान दिलें, देवान वेलें, देवाचें नांव वर्तें जावं. देखून आमी खाली हातान आयिल्ल्या जें कितें आमकां आज जिवितांत आसा तें सगळें देवा हातान आमकां मेळ्ळां. जावंक पुरो आमचें घरदार, जावंक पुरो आमचें तें कुटुंब, जावंक पुरो आमचीं भुरगीं, जावंक पुरो ती आस्त बदीक, जावंक पुरो तें दुडू भांगर, सगळें हें देवा हातान आमकां दिलां. खाली हातांनी आयिल्ल्या आमकां आमच्या हात ताणें बरोवन सोडलां. आज देखून आमी त्या देवाची वाखाणी करूंक जाय, देवाक आमी अर्घ दिवंक जाय. हर एक घडी आमच्या सांगत आसून ताणें आमकां राखून हें सगळें ह्या संवसारांत कितें आमकां जाय तें सगळें ताच्या मारिफात आमकां मेळ्ळां. देखून ताका आमी अर्घ दिवया. ಬರಿದಾಗಿ ಬಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದೆ ನೀ. ಬರಿದಾಗಿ ಬಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದೆ ನೀ. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ಆರಾಧನೆ
दिता ना जाल्यार आमकां कितें आसा? सगळें आसोनी कांय नासलें बरी, जें कितें आसा तें आमकां उपयोगाक पडनातलें बरी. देव आमच्या सांगत आसा जाल्यार सगळें देवान दिल्लें आमच्या उपयोगाक पडटा. ह्या संवसारांत कितें सगळें आमकां दिल्लें देवाच्या महिमे खातीर आमी उपयोग करूंक देव आमकां आधार दिता. संवसाराची आस्त बदीक शाश्वत न्हय, पूण ती देवा खातीर आमी उपयोग केल्यार खंडीत जायतीं आशिर्वादां आमी ताचे वयर आमी खंडीत जावन आमकां मेळटली म्हणली भरवोस आनी पातयेनी आमची जावन आसा. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು ಯೇಸು, ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ನೀ, ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ನೀ. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. 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 ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ಆರಾಧನೆ 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 Praise the Lord.
प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. आज ह्या संवसारान देवान म्हाका आनी तुका धाडला तासो आमी ताळो जायचे म्हणून. कशें जुवां भोव दिसता की आतां संवसारान धाडलो अरण्याचो ताळो जावन. लुकास वांजेल सांगता आमकां 3रो अध्याय 3-5 वाक्यां. तो यॉर्दन न्हंय पलतडीच्या सौर प्रदेशांनी भोंवून लोकांन मन बदली जाय, स्नान घे जाय आनी पातकाचे बक्षांनी जोडी जाय म्हणून परखड करूंक लागलो. हे इसाया आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्या प्रमाणे घडलें. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाड तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा, हरी एक फालकें भरतलें, दोंगर वा पर्वत थग्गून हाडटले आनी वांकडी तेंकडी वाट नीत जातली आनी खरकट्यो वाट्यो सफाय जातल्यो. हे सगळे आमच्या जिवितांत घडलेल्या घडिता विशयांत प्रवाद करचें जावन आसा. समाधाट्ट अरण्यांत वाट तयार करची म्हळ्यार संवसारांत आमी कश्टांत अनवरांत जियेता आसतना ताच्या मदें आमकां एक वाट तयार करून त्या कश्टांत हांव देव आमकां भायर काडटा. पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार, कश्ट अनवर आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार, चलवणी आयिल्ल्या वेळार, कितेंय आमकां वाट दिसनातल्या वेळार देव त्या अरण्यांतल्यान, त्या कश्टाच्या अरण्यांत हांव आमकां तो एक वाट तयार करता आनी ताचें हांव भायर काडटा. आनी देवाचें उतर सांगता आमच्या जिवितांत तग्ग असलेले, थपकट असलेले, उबार असलेले समचट्ट करता. आमच्या जिवितांत जायते उणेपण आसा, आमच्या जिवितांत जायते देवा विरोधी आसा, हे सगळें समतट्ट करता, एक लेवल करता. हें जावन आसा प्रवादपण. तो ताळो आमकां अशें उलो दिता. आज म्हाका आनी तुकाय त्या जेजूचो ताळो जावंक, त्या देवाचो ताळो जावंक आमकां उलो दिला. देखून आज आमी कोण असो ह्या संवसारांत ताळो जाता. खाली कुटुंबा खातीर मात्र आमचो ताळो गी, हे आमचो ताळो खंय वाड्यांत आयकता गी, आमचो ताळो खंय सेसांबर आसा गी, कश्टांत अनवरांत असल्या लोकांक आमचे पावता गी. आजकाल चड जावन आनी जियोवचें आपूण आपणाक देव समेस्तांक म्हणलें बरें. आमचें कंपावंड, आमचें घर, हाच्या की भायर कितें जाता आमकां कळीत ना. बिल्डिंगांत रावतले सायजरच्या फ्लॅटांत कितें जाता म्हणून जायते पटी कळीत जायना. आज आमच्या संवसारांत आमी आसा, आमकां आमी वय घालून दवरल्या, आमकां आमी एक कंपावंड घालून दवरलां आनी ताचे भितरूच आमी भोंवता. आतां तशेंच जालां, लॉकडावन पुरा, हाचे भितरूच आमी भोंवता. हाचे भायर जाता आमकां वचूंक बरें म्हण आसल्यार जाता. आमी कोणाचो ताळो जाल्या संवसारांत. आज आमकांच आमी एक क्वेश्चन मार्क घालचें खंडीत गरजेचें जावन आसा. कोणाचो ताळो ह्या संवसारांत हांव जाला. जेजून म्हाका धाडला ताचो ताळो जावच्या खातीर, जेजून म्हाका धाडला ताची कामां करच्या खातीर, जेजून म्हाका धाडला ताच्या लोकांक बरेंपण करच्या खातीर, ताणें कितें लोकांक करचें तें हांवें आनी तुवें करच्या खातीर. आनी इसाया प्रवादी आमकां सांगता 40 आनी 9 अध्याय 8वें वाक्य, आयसाया चॅप्टर 49 वर्स 8 सांगता, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, दया दाखोवच्या वेळार हांवें तुका धाप दिली, सोडवणेच्या दिसा हांव तुका पावलो, देश उद्धार करूंक आनी पाड पडिल्ले दायज वांटून दिवंक हांवें तुका आकारलो, आनी म्हज्या परजेक एक करार कसो दिवंक हांवें तुका आकारला, आनी म्हज्या परजेक एक करार कसो तूं नेमून दिला. आमकां एक नेम केला आमच्या संवसारांत आमी एक ताळो जावच्या खातीर, आमी बरीं कामां करूंक. आमकां सर्वेस्पर देवान दया दाखयल्या, ती दया आसले वरवीं मात्र आमी ह्या संवसारांत अजून जिवंत आसा. देवान आमकां काकुळट दाखयल्या, त्या खातीर आमी आसा. आमकां देवान सोडवण केल्या, ताच्या पुता मारिफात देखून आमकां सोडवण मेळ्ळ्या, आनी आमकां सर्गींच्या राजाचे वांटेली आमकां केल्या, आमकां ताचे सांगता भागीदार केला, ताचे सांगता ससनाचे ससना जियोंक ताणें आमकां उलो दिला. तर आमी ह्या संवसारांत मेतेर जावचें गी. आमचेंत कुटुंब, आमचेंत घर, आमचें कंपाउंड इतल्याकच आमी सीमीत रावचें गी. हाच्या की भायर खंय वचून कांय तरी बरीं कामां, क्रिस्तांवांक भितर बसूंक जायना गई. देवाचें उतर सांगता, क्रिस्तांवांक कोणाक क्रिस्ताक कोण पाती येता ताका भितर बसूंक जायना, ताणें कामां करीचेच. कित्याक देवाचें उतरच अशें सांगता. माथेवचो वांजेल 4 अध्याय 16 आनी 17 वाक्या, मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 16-17. काळोखांत जियेतल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड, काळोखांत असलेल्या लोकांनी देखलो एक व्हड उजवाड, मरणाची सावळी पडिल्ल्या गांवांत जियेतल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. तो वळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो, पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला, सर्गींचें राज लागीं पावलां.
जो हांव बावतिस्तान कितें सांगलें तेच उतरां जेजू पयले पटीच्या ज्या सुवार्तेन सांगता पातकीची न्ही बदला कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. बापाचो ताळो जावन ह्या संवसाराक आयलो आनी ताच्या पयलेंच देवाचो ताळो जावन जो बावतिस्त ह्या संवसाराक आयलो आनी ताणें जेजूची वाट ताणें नीट केली. जेजूचे वाट रस्तो नीट केलो. जेजूक ताका येवंक ताणें एक वाट करून दिली. ताणें पयलें जाता तितल्या लोकांक बावतिस्म दिलो. देखून बावतिस्म दिवन ताका लोकांक तयार केलें. ताणें जेजूक राखून रावचे बरी ताणें केलें. आनी कित्याक आज म्हाका आनी ताका तेंत पवित्र स्नान बावतिस्म आमकां मेळना. देवाची सेवा करूंक, देवाची सकत जाण जावंक आनी ताचो ताळो जावंक. देखून आज आमी जायतो लोक आज कश्टांत आसा. जायतो लोक आज निराशपणांत आसा. जायतो लोक आज पिडेशिडेंत आसा. जायतो लोक कंगाल जाला. तांकां आदार दितलो कोणी ना जाला. तसल्या संगतीक आमी पावया गी. आमी एकवट जावन खंडीत हाताक मेळयल्या जाल्यार असलीं कामां जायतीं आमकां करयात. कित्याक आमचे कडेन जाय जाल्ली सकत आसा ती सकत देवा तावन येता. आमचे तें आसलेले जे अभिशेक आसा तें जेजू तावन येता. आमचे तें आसलेली सकत आसा ती पवित्र आत्मेची सकत आसा. तर बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे थंय वावर करतना आमी नाका म्हणचें गी. आमचें जिवीत एक बलिदान कशें आमी देवाक समर्पण करून दिवया. मातेवाचो वांजेल सांगता 3रो अध्याय 2रे वाक्या तुमची पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. तितलें मात्र न्हय, पातकी जिणी बदला म्हणलें एक बरीं कामां करून दाखया म्हणटा. पातकी जिणी बदला मस्त जावन पातकां रडटात, गुमसार जातात, खंडीत सगळें बरेंपण जाता खंडीत. पूण जाल्यारय कामां भावार्थ कामाचेर अवलंबून आसा. जर आमचे थंय बरीं कामां ना जाल्यार भावार्थ कसो आमी रुतो करचो, भावार्थ कसो आसा म्हण दाखोवचें. देखून बरीं कामां सदांच आमी आमच्या फिरगेजेंत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सेंबरा जात धर्म कितें नासतना आमी वावर करूंक देव आपयता. आनी आतां सांगता इतलें मात्र उगडास दवरा. निमाणे दीस लागीं पावल्यात म्हणटा तिमोथी बरयल्ल्या पत्रांत 2ऱ्या पत्रांत 3रो अध्याय वाक्या 1 ते 5 आमकां अशें देवाचें उतर सांगता. इतलें सदांच उगडास दवरा. शेवटीच्या काळार म्हळ्यार रातांच्या काळार विशेष कश्ट आनी अडचणीचे दीस येतले. ते आयल्यात आमच्या जिवितांत. हे दळतो आमी पळयता जायते जाणांक कश्टाचें जिवीत आज आयलां. विशेष कश्ट आयल्यात, अडचणीचे दीस आयल्यात. तवळ मनीस जातले स्वार्थी. आज कितले आमचे कडेन उणें आसा की स्वार्थी मनीस. जाय तितले स्वार्थी आसात. हांवें वडील सांगलें आमचें घर, आमचें कंपाउंड, आमचें भुरगीं मात्र तितल्यांत सीमीत जाल्ले. कितलींशीं कुटुंबां नात गे. आज आमची कंपाउंडां, आमची घरां पळयल्यार सोबीत दिसतात. बारीक सोबीत घरां आमची. खंडीत जाय जे क्रिस्तांव म्हणून देवान आशिर्वाद घाल्लेली परसां आमी. आमचे खंडीत घरां बरीं आसाजे, सगळें बरें आसाजे. पूण ताचे भितर देवाचें मोणय आसाजें न्ही गे. जर आमचें घर व्हडलें आसून कंपाउंड व्हडलें बांदून व्हडलीं व्हडलीं बरीं नांवां दिवन जर भितर थंय दया माया ना जाल्यार, जंय थंय भितर थंय बरीं कामां ना जाल्यार, जंय थंय भितर स्वार्थी जिवीत मात्र आसा जाल्यार तर कितें फायदो म्हज्या भावा आनी भयणी. तर आज आमी समजून काण घेवया. निमाणे दीस येतले, अडचणेचे दीस येतले, कश्टांचे दीस येतले. ते आयल्या ते दळतो. तवळ मनीस जातले स्वार्थी आनी दुडवाक लब्धले. थोडो लोक आसा खाली दुडवाचो मात्र मोग करता. तांकां कुटामी गरज ना, भाऊ भयणी गरज ना, कोणीय गरज ना. दुडवाचें मात्र आशा. दुडू म्हळ्यार जालें तांदूंत आसा. दुडू म्हणून खंडीत दुडवा वरवीं जायत्यांची काळजांत आनी शिंदून घेतल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. दुडवा वरवीं जायत्यांची काळजांत आनी शिंदून घेतल्यात. कित्याक तांकां कुटुंबाचो मोग मेळना, जायतो संबंद तांकां कळीत ना. खाली दुडवाचेर मात्र अवलंबून आसा. हांव एक ग्रेस्त जाल्यार पूण आज काल दुडू आसून कितें फायदो. दुडूय आज आसून कितलो लोक कश्टांत आसा. कितलो लोक आज भिरंकूळ कश्टांनी सांबाळला. तवळ मनीस जातले स्वार्थी, दुडवाक लब्धल्ले आनी गर्वी हंकारी. हें पुरो सांगता देव. गर्वी. आज गर्व कितलें आसा. आमी एका भावाक आनी एकल्या भावाचेर आमी केस घालना गी. एका भावाक पळय आनी एकल्या भाव मारना गी. हायेस्ट जाग्या खातीर झगडीं जावची खंय. हायेस्ट जाग्या खातीर कोर्टान केसी आसच्यो कोणाच्यो, आमच्यो क्रिस्तांवांच्यो न्ही गे. तर आमी क्रिस्तांक जाणा जावन एकामेका बक्षिचें म्हणटा, आमी एकामेका बरें करचें म्हणटा. तो खंय केला न्ही. आज आमी कोर्टांत जायते वकील म्हणटात आज आमी व्हडलीं घरां बांदल्या जाल्यार, रावळ्यारां बांदल्या जाल्यार क्रिस्तांव पयशांनी म्हणून. कित्याक क्रिस्तांवांच्या अरियक केजी आज कोर्टान लढतात.
राज्यसंधान जावंक नाका आमकां, हांव पळयता म्हणटात, मेल्यारय सोडिना म्हणटात, मरूंक जाल्यार तयार आसा, सोडूंक तयार नात. तर असले वादविवाद करतल्या ह्या क्रिस्तांव लोकां विशयीं कितें म्हणयेत आमी खंडीत आमी कांय तांचे विशयीं म्हणूंक जायना, पूण आमी तांचे खातीर मागयेत. देखून आज आमी समजून काण घेवया. गरवी, हंकारी अहंकार तो जावंक पुरो ताचें तें आसा भितर. हंकार कोणातावन येता? सैतानातावन येता, देवसरातावन येता, गर्व खंयतावन येता. हें पुरा सैतानाची फळां. तुमी गलतकाराचें पत्र वाचल्यार थंय कळटा 5व्या अध्यायांत 19 वाक्य 19 to 21 गॅलेशियन चॅप्टर 5 19 to 21 वाचल्यार कळटा. थंय कसलीं फळां? ही पुरा सैतानाची फळां. राग, मसोरू, हगे, जिद्द, स्वार्थ, मानाबे, तंड, फौजदेपण, बेबदेपण, पानोत्सव, झगडी, माटमंत्रां, पितिसपणां, अनैतिक संबंध, हे सगळे सैतानातान येता म्हणटा पवित्र पुस्तक. आज हे खंडीत आसा जाल्यार पळया, मनीस जातले गरबी, हंकारी आनी हेरांची निंदा करतले. आमी बरें करतानाय निंदा करची चड. कोण एकलो बरें करूंक उपायना. जायते जण आज वाड्यान ते गुरकार जावंक आशेनात. कित्याक म्हळ्यार ताणें मस्त निंदा सोंसचें पडटा, ताणें मस्त वायट कितें उलयतात तें आयकचें पडटा. देखून तें आयकोंक कोणाक नाका. पूण मगाच्या भावानी भयणी, कोण मुखार येता तुमी कांय भियेनाकात. क्रिस्ता खातीर तुमी हर एक सोसूंक प्रयत्न करा. तुमकां व्हरतें इनाम तुमच्या सर्गींच्या राजान तुमकां देव दितलो. देखून भियेनाकात. खंय मुखार वचोंक, खंय वाड्यांत अवकाश मेळटना, खंय फिरगेचेंत अवकाश मेळटना, खंय समाजांत अवकाश मेळटना, खंय समोर अवकाश मेळटना, सोडी नाका तो अवकाश. तुमी ग्रासिया तुमी ते तुमचें करून काण घेया आनी खंडीत देव तुमचे सांगत आसतलो. देखून जातले ते गरवी, हंकारी, हेरांची निंदा करतले. आवय बापायक आवी दई. आज पळया जायतीं भुरगीं आज ही वचन पळया आवय बापायक आवी पण कितलीशीं आवय बापाय आज रडतात. कितलीशीं आवय बापाय खंय पुरा कावन्सिलिंगाक धांवतात आपल्या भुरग्यां खातीर मागा म्हणून. आवी दई पण भुरगीं बिलकुल आवय बापायच्या आयकनातली परिस्थिती आसा. असली परिस्थिती आसा. आवय बापायन कित्याक मोगान पळयतात. जाय जाल्यार सगळें त्या भुरग्याक दितात, सगळें भुरग्याक दितात. जेजूक एक सोण्ण पुरो दितात. देखून आवय बापायन कितें जोर केल्यार गेलो वचो वतेन दोरी काण गेली, नाल्यार वीक पियलो, नाल्यार बांयक उडलो आनी काले. कितले जीव घातात क्रिस्तांव समाजान घडटात न्ही. आमचे युवजन कितले जाण यात्त वर्सां कितले हांवें मेजले प्रकार सद्दां आमच्या क्रिस्तांवगी सगळे 15 जाणांचे गी चड युवजन जीवघात करून मरण पावले ह्या वर्सा. तर मगच्या भावांनी कितें सांगचें? आवी दई पण पळया. आपली आवय बापाय त्या भुरग्याक कितले दीस आनी रात म्हणल्यार न्हीद कळोवन 9 म्हयने ती आवय आपल्या गर्भान त्या भुरग्याक वावोवन ताका पाणो दिवन ते निमाणे ते बाळाच्या टायमार ते पेन म्हूण सांगतात 9 हाडां मोडल्ली बरी ताका दूख येता काय त्या स्त्रियेक. ती दूख सोसून एका भुरग्याक ह्या संवसाराक जल्म दिवन त्या आवय बापाय तांकां कितलें पोशण करण दीस आनी रात म्हणले बरी त्या भुरग्याक पळोवन वागोवंक इतलें व्हड करण तांणी एका घडयेच्या एका त्या आवय बापायचो मोगूच तांकां नातले बरी वचून जीवघात करतना त्या आवय बापायक कितें घडना जायते, कितलें दूख त्या आवय बापायक बघना जायते. पळया मगच्या भावान संवसारांत कितें भरता. हें पुरो आतां घडता. हें मुतार जारी जाती आसा. पळया आवय बापायक आवी दई पण अनउपकारी. उपकार केल्लो मनीस ताचे तोंड उपकार केदी तूं आशे नाका. कित्याक तो तुका अनउपकारत दाखयतलो खंडीत जावन. आज भुरगींत आवय बापायक अनउपकारीपण दाखयतात गई. आनी कितें ताचे गी आवय बापायक मान दी म्हण देवाचे उतार सांगता. शिराकाचो ग्रंथ तुमी वाचल्यार 3 अध्याय 1 to 16 वाक्या. आवय बापायक मान दिल्ल्या वरवीं आवय बापायक गौरव दिल्ल्या वरवीं कितलीं सगळीं आशिर्वादां तांकां मेळटात की म्हणून त्या पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा. आनी जायते जण आज कश्टांत आसात. पयलें पुरा सासूमाय पुरा सुनेचेर अधिकार काण घेताले. आजकाल सुनो सासूमायचेर अधिकार करूंक सुरू केला. जायते कडेन घडता. आमकां कांय दिसा कितलीशीं फोनां येतात आसलीं मागा म्हज्या सुने खातीर मागा अशें जायते येता. जायते संवसारान घडते आसात. आज आमकां आवय बापायचो मोग करूंक आमकां कळीत ना. जर तूं हाजर जावन एक भयण आनी एकल्याच्या घरा गेल्यार त्या तुज्या नवऱ्याची आवय बापाय तुजी आवय बापाय न्हय गी. तुजी आवय बापाय मात्र तुजी आवय बापाय गी. ताची आवय बापाय तुजी आवय बापाय न्हय गी. जर तुज्या आवय बापायक पळयल्ले बरी ताच्या आवय बापायक तुवें पळयचें गी ना. तर खंय पावला संवसार पळय. आवी देयपण आवय बापायक आवी देयपण हें सगळ्यांक लागू जाता. अनउपकारपण अधर्मी मनीस अधर्मी धर्माकत अनउपकारपण दाखोवचें. धर्माकत कोणाच्या ह्या जाका वयर कालें करचें आनी कितें करचें. फिरगेचे विरोध रावचें. एक पंगड इगर्जांनी पुरा पंगड करचें. हें पुरा
धर्माक विरोध अधर्मी म्हणटा तांकां धर्माक विरोध इगर्जेंत तो पंगड करचे इगर्जे कितें पण एक पंगड वादळापाक विरोध आनी एक वादळापाक सपोर्ट असे दोन विंगड करून फिरगजेचे विधवावळी करची हे पुरा अधर्मी ह्या संवसारांत आतां उब जाल्यात हे जाती आसा हर एका फिरगज्यांनी म्हणले बरी घडते आसा हर एका कुटुंबांनी म्हणले बरी घडते आसा हर एका वाड्यांनी म्हणले बरी घडते आसा हे सगळे जिवितांत आज हुसो दिवन आसा मगच्या भाव आनी भयणी मोग मैपास नातलेले मोग मैपास आसतना आजकाल कोणी एकलो पडलो एक्सिडेंट जाल्यार त्याचे मोबायलार ताचे फोटो काण जाल्यार फेसबुकार बी वॉट्सॅपार बी घालता ताका उखलूंक वचना कितले पळया आज काले जाल्यात मोग मैपास नातलेले असमाधानी समाधान म्हणल्यार खंयच्या वस्तूंनी तांकां समाधान ना कितें मेळ्ळ्यारय समाधान ना कितें केल्यारय असमाधान कुटुंबांत असमाधान घरांत असमाधान बैलेक आनी घोवा मदें असमाधान आवय बापायन भुरग्यां मदें असमाधान एंत बरोवन गेला ह्या संवसारांत पळया तुमी जाल्यार चिंतून पळया वय गिनेंगी हांव फटी मारता गे सदगी म्हूण तुमी चिंतून पळया कितें घडटा म्हणून निस्कुचारी बास्कळ म्हणटा पवित्र पुस्तक पळय एक उतर आमकां बास्कळ म्हणटा सांगता हरामी आनी सर्व बरेपणाचे विरोधी सर्व बरेपण म्हणलें करूंक घेतात जायते उणे आनी ताका विरोधी जायते चड जावन आसात देखून आमी मगच्या भाव आनी भयणी जेजूचें काम करूंक आसा देवाचें काम करूंक आसा सगळे बरेपणाक विरोधी घातकी अक्कल नातलेले घातकी मनीस एक बरें केल्यार घातच करचो अक्कल नातलेले म्हूण सांगता आनी बदलाक देवाच्या मोगा बदलाक गर्वान फुगल्ले देवाच्या मोगा बदलाक आपल्यात कुशलकायांक लब्धल्ले समर्थीचे सरले घेवन भितरले सरले इन्कार करतले तसल्यांची साळोवळ तुका नाका तसल्यांच्या साळोवळीक ताच्या फ्रेंडशिपाक तूं वचनाका ताचे तातून भायर या म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देखून आमी तसल्यांचो सांगात करचो न्ही देखून आमी बरें जिवीत जिवंक आसा तर बरें सांगता आमी सांगत काणगेचे जर वायट सांगता आसा तर बरेपणाचो सांगता मेळोवंक जायना ह्यो दोन मुखाया एका संगतीची ऑपोजिशन आसले बरी खंयचे एक ऑपोजिशन आसात मनशांक देखून आमी ऑपोजिशन पार्टीन रावचे नाका आमी रुलींग पार्टीन रावया आनी ते जावनचो रुलींग पार्टी कोणाची जेजूची जावन आसा त्या रुलींग पार्टीन रावया आनी संवसारांत बरें करूंक आमी प्रयत्न करया देखून आमी आज समजून काणगेवया आमी एक ताळो जावया अनित पळोवन आमी वगेत रावचे नाका अन्याय पळोवन आमी वगेत रावचे नाका आमी वचून सांगया बऱ्या तरान सांगया आयकता जाल्यार आयकता नातल्यार सोडता तें ताका पडून गेल्ले पूण तुजें काम कितें करूंक आसा तें तूं कर तुका इनाम देव दितलो देखून भिये नाका कोणाकी खावचें नाका ह्या संवसारांत देवाचें सकत तुजें तें आसा देवान केल्लें अभिषेक तुजें तें आसा देवाचो पवित्र आत्मा तुजें तें आसा म्हूण समजून काडगे आनी ह्या वेळार अनितीक तूं मुखार राव आनी सगळें कितें बरेंपण जाता तें सांग आनी कितें वायट आसा तें दाखोवन दी भिये नाका खंयच्याच भिये नाका तुजो जीव काडटल्यांक भिये नाका म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त मेल्या उपरांत तुका यमकोडाक आनी सर्गाक कोण अधिकार आसा ताका तुमी भिये म्हणटा तो अधिकार जेजूक मात्र आसा मगच्या भाव आनी भयणी देखून ह्या संवसारांत कोणाक कितें जायते जावन तुजे विशयान तूं वायट उलोवंक पुरो तूं संतोश पाव आपोस्तालांक वायट उलयल्ल्या वेळार तांकां मारल्या वेळार ते संतोशान जेजूच्या नांवा खातीर हे मेळ्ळे म्हूण संतोशान फाटीं घरा गेले आमी तशेंच करया आमी संवसाराक आमी फूड करया आनी जेजूच्या संगता रावून मुखलें जिवीत जियोंक देवाचो ताळो आमी जावया जेजूचो ताळो आमी जावया पवित्र आत्म्याचो ताळो आमी जावया ह्या खातीर विशेष तरेन आमी मागया हालेलुया 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 रे करिया लंबर मला रे बलवर रे शंदरी हालेलुया शकरन याल मला मला रे कलवर रे करे 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 थैंक यू लॉर्ड प्रेज लॉर्ड ग्लोरी 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 माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप यू लॉर्ड जीसस रे करे करे शकरन याल लंबर समिया जेसू आमका हर एक तुझो ताळो कर समिया जेजू या संवसारांत अनित पळोवन आमी वगैरे रावनासे बाबा तांकां सारकी वाट दाखोवंक तूं आमकां उद्देशान दी आमकां पवित्र कर आमकां नितळ कर आमकां सत्तेन भर तुजे अभिषेक आमकां दी पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन आमकां दी आनी तुजी भेंबिरांत आमच्या खालसाण घाल तुज्या उतरांची सकत आमकां दी तुज्या उतरांची जानवाय आमकां दी वायटाचे सक्त मोडून उडोवंक आमकां सकत दी आनी तूं आमकां अभिषेक कर जेजू हर एकल्याक तुजें काम करतल्या सगळ्या मगल जेजू वाड्यान जावं दी पिरगेच्यान जावं दी येस समारा जावं दी समाजान जावं दी तुजें काम करतल्या हर एकल्याक आशिर्वादीत कर जेजू आनी तांकां मेळ्ळें कितें वायट विरोधपण सगळें तुजे सांगता तुजे खातीर सोसूंक तांकां कृपा आनी आदार हर एकल्या फावो कर म्हूण मागता जेजू हालेलुया 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 थँक यू फादर थँक यू जीसस थँक यू